Welcome back. Vasco police have arrested 3 persons for attacking a police constable. Culprits attacked the constable when he had gone to apprehend them in connection with a robbery case at a petrol pump. In another case, Vasco police busted a racket of fake driving license. Police Constable Vikram Kandolkar with 2 of his colleagues had gone to arrest 3 persons in connection with a case of robbery at a petrol pump. But the accused retaliated by attacking the police constables and assaulted Constable Vikram Kandolkar by an iron rod. Later, all 3 were arrested. They are booked for attempting to kill the police constable. Robbery जाल्ली आसा आणि आमची LIB आम्ही ॲक्टिवेट केल्ले आसा. जेन्ना आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एक आरोपी जुडिशियल कस्टडीन सुटून येयला, वेंकटेश सुरेश चालवाडी, आणि तो वास्कोन तरी ही तरी भोंवता म्हणल्यार तेजे फाटल्यान LIB आमची लागली. अरावंड 4:10 इन द इवनिंग आमचे LIBचे 3 जाण ताका कोणें इन्फॉर्मेशन दिली की तो उमके सोतेराम मातशें बॉल म्हणटा जोरात. तो वयतकूच तेणें परशुरामाक धरलो. परशुराम म्हणून आरोपी आसा ताका धरतकूच तेणें ताका हें काडलें, कितें म्हणटात तें रॉड काडलो आनी तेजे तकले बारी मारलो. Vasco police on Monday busted a racket of fake driving license. Fake driving licenses were being sold for 400 rupees by a racketeer. ASI Yashwant Manrekar of Traffic Cell Vasco तो मोटर व्हेकल्स चेकिंगाचे ड्युटीचेर आशिल्लो. तेन्ना ताणें एक मोटरबायक डिओ GA02L8111 ही थांबयली आनी ताजे कडेन लायसन्स मागलें. So he produced the rider Samuel Monsala ताणें ताजे कडेन ताका लायसन्स दिलें आनी he suspected that license to be fake. During inquiry by PSI Suraj Gaons of Vasco police station, it was revealed that the same was purchased from the license was purchased from one Vijay Dubal and Anchal Fola म्हणून. They are resident of New Wade, Vasco. An unidentified body of a male was found below Bori Bridge at Maina Kurtari. Police says it's a case of suicide. Body was found in a highly decomposed state and police are confirming the identity of the victim. With reporter Mukesh Kumar, Samir Bhatt and Dishant Parab for Prudent. MLA of May constituency Anand Sheth has vowed to take the culprit to the task following an incident of destruction of Gowran ground. The age-old sports ground has been ploughed by miscreants. मोदी खडला पळय तेंचेरूय एक्शन घेवची गव्हर्नमेंटानी. आता हांगासर ह्या ग्राउंडार रणवाडे कुंभारवाडा सगळे स्पोर्ट्स क्लब जेन्ना हे शेतांनी मळयांनी खेळात जाल्यार हो एकूच ग्राउंड आसा ते 50-60 वर्सां पासून आसा आनी हांगासर खेळात. सो हो ग्राउंड पयलीं पासून आनी अचानक अशें कितें जावप आनी लोकां मदीं हे घालप हें बरोबर न्हू. तेन्ना सगळे यंत्रणा गव्हर्नमेंटाची जी यंत्रणा आसा पंचायत बॉडी आसा तेंच्यांनी हितून लक्ष घालून हे ग्राउंडाक आमकां न्याय दिवचो. आनी तर आमकां सरपंचा कडल्यान आन्सर गावला की ऑलरेडी हांगाच्यान स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे मनीस आयिल्ले, MLA आयिल्लो, ट्युरिजम आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुद्दां आयिल्लो. त्यात गेल्या 20 वर्सां पयलीं मये पंचायतीन हो ग्राउंड किंवा ही जी एरिया आसा ती संपादन केल्ली, लँड एक्विजिशन जाल्लें आसा. जी एरिया हांगासर डिमार्केट केल्ली, त्या डिमार्केट केल्ल्या एरियान आनी सद्याचो स्पोर्ट्स ग्राउंड आसा त्या ग्राउंडाचेर गेल्या 2 दिसां पयलीं कोण तरी हांगासर अज्ञात व्यक्तीन ट्रॅक्टर घालून खणलेले जे आसा आनी सबंद स्पोर्ट्स पर्सन खेळाडू जे आसा तांकां गैरसोय करून दवरलेले आसा. कोणीच अशें चिंतचें न्हू की खंयच अतिक्रमण जावन आमकां कितें केल्यार कितें पसतलें. अतिक्रमण करून जेन्ना हें जाता तेन्ना निश्चितूच त्या हेजेर कडक पावलां घेतली वतली. Sports Authority of Goa is seeking a loan of 150 crores from EDC to create infrastructure in the state. The decision was approved during the annual general body meeting on Monday. Other important decisions range from evaluation of SAG staff to releasing the pending prize money. A scheme of financial support for sports club has also been approved. The annual general body meeting was held on Monday afternoon at Secretariat under the chairmanship of Chief Minister Manohar Parrikar. Representatives of various associations were present for the meeting. Sports Minister Ramesh Tavadkar briefed the media about the decisions taken at the meeting. सगळे असोसिएशन की जे स्पोर्ट्साचे काम करता की तांचे एकंदर तांच्या कामाच्या संदर्भाचो आढावो किंवा तांचे ग्रेडिंग करप
आणि एसएजो आम्ही कसो सपोर्ट दितलो त्या संदर्भातलो निर्णय आजच्या ह्या जनरल बॉडीक जाल्लो आसा. त्याच बरोबर अनेक गोवाभरचे क्लब आसात आणि वेगवेगळ्या मळाचेर ते काम करतात. पण स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार ते क्लब सुद्दां तितलेच म्हत्वाचे आसा. ह्या क्लबांक स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान पयली फावट आमी एक नवीन योजना स्कीम लॉन्च केल्ली आणि आज ताचे एक अप्रुवल आजच्या मिटिंगेक घेतलेलें आसा. वेगळे आमचे असून ताजेय ग्रेडिंग केल्लें आसा, ABC ग्रेडिंग केल्लें आसा की सादारणशे एक 30 कोचीस घेवपाचो निर्णय आजच्या बैठकीक जाल्लो आसा. म्हणून आमी आतां की एक स्वतंत्र आमी कन्सल्टंट आपण करून पूर्ण आमच्या डिपार्टमेंटाक कशा तरेचे पोस्ट जाय हाजे सगळे म्हणजे त्या कॅटेगरी वायज आसा न्ही ताजे RR तयार करतले आणि त्या नंतर तांकां ह्या सगळ्या हातूंत बसोवपाचे प्रयत्न करतले. फाटल्या 2 वर्सां जे प्रायज मनी आशिल्लो जे मेडल विनर की ताजे पयशे पडलेले आशिल्ले दिवनाशिल्ले म्हणजे तेय आमी इमिडिएट दिवपाच्या संदर्भांत निर्णय आसा. IDC आमी लोनाक अप्लाय केल्लें आसा म्हणजे 150 crore. Our reporter Mahesh Gadi with video journalist Omkar Farari from Porvori. And with this we come to an end of the news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.